नमस्कार. आम्ही सध्या मलपण सत्तरी हांगासर एका चिरेखणीचेर आसा आणि माझ्या फाटल्यान जी तुम्ही चिरेखण पळयतात ह्या चिरेखणीचेर मायन्स डिपार्टमेंटान रेड घातली आणि टोटल 38 लाखाचे जे मशिनरीज आसा ते जप्त केल्ले आसा. आणि हे जो मशिनरी जप्त केल्ले आसा भितून एक व्हडलो जनरेटर आसा, 3 ट्रक आसा, पॉवर ट्रेलर आसा, कटिंग मशीन आणि बाकीचे लहान व्हडले धरून सगळे सामान धरून टोटल 38 लाखाचे मशिनरी सगळे आसा ती जप्त केल्ली आसा. ही जी हो जो मलपण गाव येता ही खोतोड्या पंचायतीन येता आणि ही जी चिरेखण आसा ती टोटली इलिगली ऑपरेट करता हांगासर. म्हणून मायन्स डिपार्टमेंटान हांगासर रेड घातली आणि एक व्हडली कारवाई केल्ली आसा. हे सगळे जे धरलेले इक्विपमेंट्स आसा सगळे अलॉंग विथ ट्रक आणि सगळे जे आसा ते वाळपय पोलिसांक हँडओव्हर केल्ले आसा आणि हांगासर पोलिसांची 24 आवर्स हांगासर ड्युटी आसता, कित्याक तर हे मशिनरी भायर काडूंक जायना म्हणून. सो एकच प्रश्न येता की हांगासर हो जो मलपण गाव आसा तेतून मलपण गावात चिरेखणी चलतात अशें आमकां आयकपाक येयला. आणि ही चिरेखणीचेर जी रेड पडल्या ती तुम्ही पळोवंक शकता की चिरेखण कितली डीप पडल्या, म्हणजे कितलीशीच वर्सां चालू आसा. हांगासरली पंचायतीक खबर ना, मायन्स डिपार्टमेंटाक खबर ना, पोलिसाक खबर ना, मामलेदाराक खबर ना, डेप्युटी कलेक्टराक खबर ना. इतली वर्सां तरी ही चिरेखण इल्लिगली चलता आणि आयज हेंची रेड पडटा जाल्यार इतली वर्सां ही इल्लिगल चिरेखण कशी उरली हाचेर एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. तरी पण लेट काय जायना, मायन्स डिपार्टमेंटान तेंची रेड घालून एक व्हडली कारवाई केल्ली आसा आणि फुडली जी चौकशी आसा ती वाळपयचे पोलीस करीत आसात. सत्तरी स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस.